मीटिंग अच्छा कॉर्डियल रहा। अभी हम उसका जो समाधान की आशा करते हैं, बस यही बोलूँगा आपको। सॉल्यूशन आएगा? हाँ, सॉल्यूशन की होप कर रहा हूँ। जो कुछ बात किया सॉल्यूशन निकलेगा। अभी आई थिंक इसमें 1 महीना लगेगा, धीरे धीरे बात चालू होगी, आगे बढ़ेगी। ट्रेडिशनल जो पाथवे है वो रहेगी भगवान की? वो तो हमारी पालकी रोड हमने हमेशा से खोल रखी है, वो तो हमेशा ही रहेगी। हमने कभी इसको रोका ही नहीं है। नो, जो बंद किया था वो गेट सर, आई थिंक जो पालकी रोड की मैं बात करूँगा कि पालकी रोड हमेशा रहेगी, यही मैं कह सकता हूँ। और सर जिस पर जो कंप्लेन जो परसों कंप्लेन किया हुआ है, देखो जो लोकल्स लोगों पे, मैं एक बार चेक करूँ। आयज गोंय राज्याचो स्पीकर तेणें वचून आमची थिंगा पाहणी केली। तेजे बरोबर डेप्युटी कलेक्टर आसले, आनीक गंदेश मडगांवकर लोकल कावन्सिलर आसलो, प्लस इतर सगळे आमचे भाव आसले। तेमी सगळे मांडार आमची जी पालकी पाथवेसान मांडार वचपाची वाट आसा त्या वाटेरसान सगळी पाहणी करून फाटल्या वाटच्यान तेमी आनीक दुसरो रस्तो आसा भितर येयलो, त्या वाटेन येयले। आनी शेवटी ते पाहणी करून आमकां तेणी हिंगा आतां बसका घेवपा खातीर हिंगा आपयल्लो। आनीक तेमी आमकां सांगपाचो प्रयत्न केला स्पीकर सरान आनीक डेप्युटी कलेक्टर सरान। कितें काय म्हणल्यार ते कितें म्हणटा ते ती वाट जी आसा आतां चलता ते आमी पालकी पाथवेसान ती आमगेली गोरव्यां वचपाची ती तेमी ओपन आसता म्हण सांगला। त्या वाटेन तुमकां कांयच तुमी धार्मीक विधी कितें आसा ती तुमकां सदांच करूं मेळटली त्या वाटेन। आनी जे म्हाजी आसा आमची जी त्या थिंगांत लोक रावता पळय ती सदांच त्या वाटेन येवपा वचपा येरादारी आमकां चालू उरता म्हण सांगलें तेमी। प्लस तेमी एडिशनल त्या वाटेन आमकां एक फाटले न्हंयकांतल्यान न्हंय जो रोड आसा त्या न्हंयसान भितर म्हळ्यार 1-3 मिटर रस्तो आमकां करून दिवपाचें तेमी आश्वासन आमी ते करता म्हण सांगलां कोणा कडेन, हॉटेला कडेन। पूण हे स्पीकरान सांगलें तुमकां? हय, ह्या स्पीकरान सांगलां। म्हणजे पूण ताजेर तुमी समाधानी आहात? ना, तेजें समाधान म्हळ्यार आमचो हो जो पालकी पाथवेसान तो भितर गोरवां वचपा रस्तो आसा तो आमकां सदां ओपन उरपाकूच जाय। आनी तो एडिशनल तो फाटल्यानचे करून दिता आमकां कांय हरकत ना। हो तुमकां देवाची जेन्ना तुमची कार्य आसतलें ताजे खातीर तुमकां ओपन जाय आनी देवाचें कार्य आमकां ओपन जाय आनी देवाचें कार्य आमचें सदांच मागीर थिंगा वाद देव सदांच करपाक आसता। सरा प्रमाण जर तेमी जर ती वाट आमकां 4 मिटर जर रोड सोडून रोड दिलो जाल्यार आमकां अशें करून कांयच ना इशू। आनी तो जी पयली वाट आमगे परंपरा जी वाट आहा पळय ती आमी तेमी जर दिले ओपन उरली जाल्यार आमकां तेजेर कांय इशू ना आमकां। कंक्लुजना कडेन पावले आज हांगा ललित हॉटेल हाजे संबंदी जो कितें इशू आसले गांवचे त्या इशूचेर हांगा उटबोळणी करपाक आमचो आमदार आनी स्पीकर ताणें एक मिटींग हांगा आपयली रेस्ट हावजांक आनी आमकां आपयल्ले गेले म्हणून आमी मुद्दम आयिल्ले। आनी ज्या वेळार डिस्कशन जालें त्या वेळार आमी आमच्या महाजना वतीन आमच्या देवस्थानाची जी भुमिका आसा ती हांगा आमी स्पश्टपणे मांडली। काणकोण भागांत श्री देव मल्लिकार्जुनाचें हें सगळें भुमी जाल्ल्यान हांगा काणकोणाक देवाचे जे जे उत्सव जातात, ज्यो रिती पाळल्यो वतात, जे रिवाज आसात ताका खंयच बाधा येवपा जायना ही आमची जबाबदारी आसा। ही पारंपारीक वाट तश्योच आमच्यो बाकीच्यो आनी ज्यो संबंदीत देवा रिती संबंदीत देवा धार्मीक ज्यो पळय कितें कार्य करपाच्यो वाटो आसात त्यो वाटो कोणूच बंद करपाक शकना। आनी हें आजच न्ही तर हें हॉटेल येवचे पयलीं ज्या वेळार हॉटेल स्टार्ट करपाक तेमी सुरवात केली त्या वेळार गोवा फावंडेशनान तांचेर केस घालून हॉटेलाचें काम आडयलें आनी केस जाली। त्या वेळार हो इशू पारंपारीक वाटेचो देवाच्या पालखेच्या वाटेचो इशू एक कोर्टान पर्यंत गेले आनी कोर्टान पर्यंत ताजेर मान्यता दिवन तें ताणें मान्य केल्लें आसा। ताजे नंतर जेन्ना तांकां कन्स्ट्रक्शन दिलें आमच्या काणकोण नगरपालिकेन त्या वेळार नगरपालिकेन तांकां कंडिशन घातलेलीं आसात की देवाची जी पारंपारीक वाट आसा पालखी वचपाची वाट किंवा बाकीची जी पळय आमची देवाची कार्य करपा खातीर जे कितें पांयवाट आसात जे जागे आसात ज्या जाग्यार थंय एक देवाची घरवय आसा पागी समाजाची आनी ती घरवय आमच्या देवाच्या ही सगळ्यो ज्यो घरवय हांगा आसात त्यो आमच्या देवाच्यो एफिलिएटेड आसात, संबंदीत आसात, ते लोक आमच्या देवाक संबंदीत आसात। त्या खातीर थंय जे पळय कितें उत्सव जातात थंय त्या तांचे मांडार थंय शिगम्या मांड जाता, तांचे दिवज जातात, तांचे बाकीचे पान विडे दिवपाचे आसतात, बाकी कितें पुजा अर्चा करपाची आसता, थंय वचपा खातीर
त्या गरवळे वचपा खातीर जी वाट आसा ती वाट केन्नाच कोणें बंद करची न्ही हें आमी तांकां ठासून सांगलां. ताणें मान्य केल्लें आसा कारण सभापती मुखार ताणें सांगलें की आमी ती वाट बंद करची नात म्हणून. गेली कितलीशींच वर्सांचो विशय तो आनी तसो आत्ता पयल्या फाटले एक सादारणशे 3-4 म्हयन्यांक तो विशय ताणत आसा. आनी तो विशय म्हळ्यार असो की ललीत हॉटेल आनी स्थानीक आमचे जे लोक आसा की तांचे भितरले टसल जें आसा न्ही तें वाडत आशिल्लें. आनी मध्यंतरी काळांक हांव आवट ऑफ इंडिया आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर थंय सगळे लोक तांणी ललीत हॉटेलान बॅरिकेड्स घालून लॉक मारून जे आसा न्ही ती वाट कायमची बंद केली. आनी स्थानीक लोक जे आसा न्ही सगळे मोठ्या प्रमाणात जमले आनी स्थानीक लोकांनी ती वाट काडली. हो विशय मागीर त्या वेळाचेर डेप्टी कलेक्टर आनी म्हजे सिद्धार्थ आनी बाकी सगळ्यांनी हांव येतकच विशय आमी पळयता अशें तरेचो थोडोसो टायम मारून गेलो आनी तो बरो शांत जालो. कित्याक म्हळ्यार लगेच आमी हांव येतकच बसून डेप्टी कलेक्टर मधु नार्वेकर, मामलेदार, CO, मागीर तेजे आमचे पुलीस मागीर सगळे बसून जे आसा न्ही आज आमी तशें प्रत्यक्ष सायट इन्स्पेक्शन दवरून जे आसा न्ही की आमी प्रत्यक्ष सायटीचेर वचून बाबा कितें स्थिती आसा ती पळोवया म्हणलें. आनी ती स्थिती पळयतकच लक्षांत आयली की ज्या तरेन ताणें ती दोनी सायडीन गेट घातल्यो तो एक विशय आशिल्लो. ताजे नंतर ते स्थानीक लोकांनी किंवा मुन्सिपाल्टीन आसा न्ही ते दोनी बंद केल्ली वाटो आसा न्ही त्यो ओपन केल्यो हो एक विशय. आनी तातूंतल्यान की कायमस्वरुपी सोल्युशन आमी कशें काडटले हाजे संदर्भांतले आमी थोडे काडपा खातीर आज प्रत्यक्ष विजीट केल्ली. आनी तातूंत 3 फॅक्टर आशिल्ले. एक फॅक्टर म्हणटा तो की हांगा मल्लिकार्जून देवस्थानाची समिती आसा म्हणजे ज्यो मल्लिकार्जून देवस्थानाच्यो ज्यो विधी आसा त्या गरवळे संदर्भांत आशिल्ल्यो त्या खातीर ती वाट ओपन दवरपाची बाकी सगळे आसा हाजी चर्चा आजच्या मिटिंगेंत जाली. आनी म्हणजे गांवची परंपरा आसा न्ही इतली वर्सां त्यो तांचे समोर हॉटेलाच्या लोकां समोर किंवा आमी ताजेर चर्चा केली. स्थानीक लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलें, हॉटेलाचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी तें हें करतकच की ताजेर आमी आजच्या घडीक तरी आसा न्ही की सगळ्यांचे आमचे डेप्टी कलेक्टर आसा मधु नार्वेकर ताजेर रिस्पॉन्स दिला की ताजें सारकें हियरींग घेवन आसा न्ही की एक सादारणशें रायटअप जें आसा न्ही तें तांणी फुडल्या म्हयनोभर तयार केलो पूर्ण 100% ताजेर कन्क्लुजन काडपाचें दृश्टिकोनांतल्यान. तें काम ताजेर आमी सोंपयल्लें आसा मामलेदार आनी बाकी सगळें. कांय दिसां पयलीं तारीर राजबाग तारीर हांगा एका 5 स्टार हॉटेलान पारंपारीक वाट आडिल्ल्यान लोक चाळवल्ले. जी पारंपारीक वाट ज्या वाटेन देवाची तरंग वयता जेन्ना अनेक रुढी जाता तेंची गरवय आसा आनी थंय 6 घरां आसा हेंची पारंपारीक वाट आडयल्ल्यान ते लोक चाळवल्ले आनी सगळे गांवचे एकठांय जावन जवळ जवळ 250-300 लोकांनी हॉटेलाचेर धडक मोर्चा आयल्लो आनी तांकां जाप विचारलेली. आज काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर सरकारी ऑथॉरिटी सगळी यंत्रणा डेप्टी कलेक्टर मामलेदार PI हांकां घेवन त्या जाग्याचेर पळोवणी करपाक गेले. तेणें त्या जाग्याचेर पळोवणी काडली. मागीर ते इंडिपेंडंटली गांवची लोकां वेगळी घेवन बसले आनी हॉटेलाची लोकां वेगळी घेवन बसले आनी तितूंतल्यान एक मार्ग काडलेलो आसा. हो मार्ग लोकांक दिल्लो आसा आनी लोकांक टायम दिल्लो आसा. हितूंतल्यान कितें आसा तें सोल्युशन काडया म्हणून. हें सोल्युशन कितें येतलें हेजेर सगळे लोकांचें सद्या लक्ष लागून आसा. हेजे 1 म्हयन्याच्या टायम फ्रेमी भितर हांगा सोल्युशन काडून ताका वेगळो रस्तो करून तशें पारंपारीक वाटय ती वेगळी दवरून एक सोल्युशन काडपाचो हांगा यत्न चल्ला.